हालीसाराक विधानसभेत वादविवाद चुकीच्या पद्धतीन जावपाक लागला। पहिली विधानसभेत कशी भासाभास जाताली हाची माहिती वरिष्ठ विधेयकांक आसा। देखून सध्याची आणि पहिलीची विधानसभेत जावपी भासाभास पळयल्यार सध्याचो दर्जो उणो जाला अशें म्हणप चुकीचें न्ही। आणि ही गजाल राजकीय विश्लेषकांच्या लक्षात आयल्या अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। वादविवाद योग्य नेम आणि संहितेचे पालन करून व्यावसायिक भाषेत जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्री ह्या वेळार उलयतालो। विधानसभेतल्यो डिबेट मातश्यो हल्ल्या, दे आर गोइंग आउट ऑफ द ट्रॅक हे म्हणपाक काय हरकत ना, कारण सिनियर लेजिस्लेचर हांगासर बसला तांकां खबर आहा हाव द पार्लमेंटान डिबेट्स पयलीं कश्यो जाताल्यो आनी ताचो आतां मातसो दर्जो खालावला हे म्हणपाक काय हरकत ना। कोणूय म्हणटलो पळोवपाक बाकीचे हे हांव म्हणना, जे पॉलिटिकल एनालिस्ट आसा पळय ते स्वता बरोवपाक लागलेले आसा की पॉलिटिकल म्हणजे डिबेटाचो दर्जो हो खालवल्लो आसा। द डिबेट बिटवीन टू देर शूड बी द प्रोफेशनल लँग्वेज, there should be the rules, there should be the code, there should हे सगळे फॉलो करचे पडटा आणि ते फॉलो करून त्याच लँग्वेजींतल्यान ती डिबेट करची पडटा आणि विथ प्रूफ, नॉट ओनली हांव येतलो तूं चोर मरे तूं फटींग मरे म्हणटलो, दॅट इज नॉट अ डिबेट। ओके, ती सकयल्या लेवलाची भाशा जाली आणि त्या खातीर अशा पद्दतीचे अनपार्लमेंटरी वर्ड वापरतले। दिस इज नॉट दॅट। इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग ऑल्सो इन दॅट डिग्निटी, यू वॉन्ट टू से दॅट डिग्निटी, यू वॉन्ट टू प्रूव्ह इट, that type of debate is happening in earlier, म्हणजे विशेष करून दोतोर जल्म्याची भाशणांची याद म्हणजे अजूनही बी लोक खूप मोठ्या प्रमाणात विशेष करून तुमकां खबर आसतना बरेच जाण नकळो डॉक्टर काशीनाथ जल्मी इज वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेचर आतापर्यंतचो। नो डाऊट मनोहरभाई पर्रीकरांची भाशणां आयकपा खातीर खूप जाण येताले, बट डॉक्टर काशीनाथ जल्मी इज ऑलवेज इन द अपोजिशन, दॅट्स वाय हीज डिबेट इज ऑलवेज म्हणजे अर्दे वर एक वर त्याची भाशणां मुद्दामून लोक आयकताले आणि त्या पद्धतीचो डिबेट त्या स्टँडर्डाचेर व्हरून ते दवरताले। दॅट डिबेट शूड बी